प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार. आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो आविस्वोर बोड 26 ते 38 पर्यंत. लूक chapter 1 verses 26 to 38. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. एलिझाबेथाच्या गोरबेसपणाच्या 6व्या म्हयन्यात नाझारेत नांवाच्या गालिलेयांतल्या एका नगरांत देवान गाब्रिएल दुताक एक सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोरशीं धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादले लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. ते दादल्याचें नांव जुजे आसले आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका, देवाचे चोड अपुरबायेचे, सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा. हे ताचे उतर आयकून ती एकदम घाबरली आनी हे नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिये नाका मारिये, तूं देवाचे अपुरबायेची. आयक, तूं गोरबेज जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हे नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी भोव व्हडतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाच्या शिवासोन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलोयतलो आनी ताचे राज केन्नाच सोंपचे ना. मारियेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी भोव व्हडत्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तूं जल्म दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पोर नांव दितलो. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन पुताक पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबावला आनी वांच ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलेलें कांयच ना. तेन्ना मारियेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकण, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिच्या सोरशिल्लो पड सरलो. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचतांव जेजूच्या जल्माची विजबी. आनी भाव भयणींनो, जेन्ना आमी शिवर्तमान लुकाचें आयकतांव, जेन्ना आमी मातयेवाचें आयकतांव, आमकां जेजूचो जल्म जुजेच्या कडसून मेवता, जुजेच्या मनांतल्यान मेवता. पूण जेन्ना आमी लुकाचें शिवर्तमान आमी आयकतांव, तेन्ना आमकां हें देवाचें उतर मोरयेच्या मनांतल्यान काळजांतल्यान आमकां कळोन येता. कितें घडटा? आंज बोडवो गाब्रिएल नाझारेत गांवांत येता आनी आमी वाचलां की जेन्ना आंज बोडो गाब्रिएल येता आनी मोरयेक सांगता, तूं आतां एका भुरग्याची माय जातली. ती म्हणटा, देवाची चड आपुरबायेची सोरेस्पोर तुजे सवें आसा. आनी भाव भयणींनो, कोण तिचे कडेन येत जाल्या आनी तिका सांगीत जाल्या, कोणूय येत जाल्या आनी आमकां म्हणटात, तूं आपुरबायेची, नोमान तुका आनी सोरेस्पोराची आपुरबायेची तूं. कितें घडटलें? एक आंज बोडवो एका बायलेक येता आनी सांगता, तूं आपुरबायेची, सोरेस्पोर तुजे आसा, नोमान कोत्ता. तर कितें घडटलें? भाव भयणींनो, त्या वेळार मोरयेच्या मनान काळजान भिरांत येता. कित्याक कोणी येना तोंडाच्या घरा आनी म्हणटा, सोरेस्पोर तुजी कांय आसा आनी नोमान कोत्ता आनी ताका म्हणटा सोरेस्पोर तूं आपुरबायेची. आनी भाव भयणींनो, त्या वेळार जेन्ना मोरयेच्या मनान कितलें घडटा, कितली भिरांत येता, आंज बोडवो मोरयेक म्हणटा, भिये नाका म्हणटा मारये, तूं देवाचे आपुरबायेची. आनी म्हणटा, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली. भाव भयणींनो, जेन्ना देव मोरयेशी येता, आयकात बरे भाशेन, जेन्ना देव आंज बोडव्या गाब्रिएलाक मोरयेशी धाडटा आनी मोरयेक ही खबर दिता,
तो सांगता तूं आपुरबायेची, तूं गोरबेज जातेली, तूं एका पुताक जोन दितेली, आनी त्या पुताचें नांव जेजू दितेली. कितलें सांगता तिका. पयलें तिका सांगता तूं आपुरबायेची, ताज्या उपरांत तो सांगता सोरेस्पोर तुजें ठांय आसा. ताज्या उपरांत कितें म्हणटा, तूं जोन दितेली एका पुताची आनी ताका नांवूय तूं जेजू म्हूण दितेली. भाव भयणीनो, जेन्ना ह्यो 4 वस्तू आंज बोडवो गाब्रियलाक म्हणटा, आंज बोडवो गाब्रियल मोरयेक म्हणटा, कितलें चलतलें तिच्या मनांत, कितलें चलतलें तिच्या काळजांत. कित्याक भाव भयणीनो, आमी सजमणी घेवया पयलीं कितें घडटा तें. आंकवार मोरये जुजेची सोरीक जाल्ली, ती काजार जावपाची आहली. तांचें सगळें जें पेपराचें सायन करपाचें आहलें तें सगळें जाल्लें. फकत ती आतां तांचें जेन्ना तें काजार जाल्या उपरांत, तें लग्न जाल्या उपरांत ती आतां एका बरोबर रावची आसूंक जायल्ली. आनी आतां जुजे तिचो मोग कोत्ता, मोरी जुजेचो मोग कोत्ता. आनी ह्या वेळार जेन्ना तांची सोयरीक जाल्या, तांचें काजार जावपाचें आतां, आंज बोडवो येता, देव ताका धाडटा आनी ताका सांगता तूं आतां आपुरबायेची, सोरेस्पोर तुजें ठांय आसा, आनी तूं एका पुताक जोन दितेली आनी ताका नांव जेजू दितेली. कितें घडटलें. आनी आतां तिका म्हणूंक जायना, तिका म्हणूंक जाता बाबा आंज बोडव्या म्हजें काजार जावपाचें आहा, हांव गोरबेज जातली जाल्यार हांव म्हज्या पोतिनीक कितें सांगतली, लोक कितें म्हणटलो, हांव दादल्या बरोबर संबंद आजून दवरूंक ना, म्हजें आतां लग्न आमी बरोबर रावना, आनी तूं आतां म्हणटाय की हांव गोरबेज जातली, हें खंय जातलें. आनी त्या वेळार आंज बोडवो गाब्रियल मोरयेक सांगता हें मनशा वरी जावचें ना. तो म्हणटा पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी बोव वर्तो देवाची शक्ती तुजेर सावली घेतली. ह्याच खातीर तूं जोन दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सोरेस्पोर नांव दितलो. आनी भाव भयणीनो, हें मोरी मानून घेता आनी शिकी म्हणटा हांव आसां सोरेस्पोराची चाकून, जावं म्हज्या सवें तुज्या उतरा पोरमणें. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, कोणूय हें उतर आयकत जाल्यार म्हणटलो बाबा म्हजें काजार जावपाचें आहा, म्हजे दीस बरे फुडें येवपाचे आसात, हांव जुजेचो मोग कोत्ता, आमचें व्हडलें रिसेप्शन जावपाचें आसा आनी तूं आतां ही खबर घेवन येयलाय, म्हाका नाका बाबा. पूण पळयात भाव भयणीनो, आंकवार मोरये त्या वेळार भावार्थ धरून त्या आंज बोडव्याक सांगता ही आसा हांव सोरेस्पोराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमणें. भाव भयणीनो, कितले पाटी आमी हें शिवर्तमान आयकलां, कितले पाटी ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाल केला, कितले पाटी आमी शेरमांव आयकला, कितले पाटी आमी सजमतांव की आंकवार मोरयेन बरें केलें म्हणून. आनी वय तिणें व्हडलें काम केलें, ती आतां तिणें होय म्हणलें म्हणून त्याच वेळार जेन्ना तिणें म्हणलें सोरेस्पोरची चाकून जावन आसा, हांव जावं तुजें सवें तुज्या उतरा पोरमणें, त्याच वेळार ती गोरबेज जाली. त्याच वेळार जेजू तिच्या कुसव्यान जल्मलो आनी आतां 9 म्हयन्या उपरांत ती आतां जेजूक जोन दिता. पूण भाव भयणीनो, जें घडटा तेजे उपरांत कोणाक सांगपाचें, आपल्या पांय मांयक सांगपाचें, जुजेक सांगपाचें, त्या फारिजियांक सांगपाचें, हें काम तिणें चिंतूंक ना कितें घडटलें म्हणून. पूण तिणें फकत देवाच्या उतराक होय म्हणलें. आयज भाव भयणीनो, कोश्ट भोगले मोरयेन, तिका कितले त्रास जाले तिच्या मनान, काळजान, कित्याक ती नोको आसली जुजेक खंय सांगपाचें. जुजेक कळटलें आहलें की आतां ती गोरबेज आहा म्हणून, पांय मांयक कशें कळटलें ती गोरबेज आसा म्हणून, फारिजियो तिका फातरांनी मारतले आहले म्हणून तिका ती तांकां खंय सांगतले आहले. पूण भाव भयणीनो, तिणें देवाच्या उतराक होय म्हणलें. तेच भाशेन आयज आमी इतल्या वर्सांनी हें उतर आमी आयकलां. 8 तारखे डिसेंबराचे आमी सदांच हें उतर आयकता, कित्याक हें शिवर्तमान जावन आसा 8 तारखे डिसेंबराचे. आनी आमी भाव भयणीनो जेन्ना हें उतर आयकता, मोरे भाशेन आमी अशें म्हणूंक जाय, ही आसा हांव सोरेस्पोराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमणें. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरता, आमच्या मनाची नडसणणी करता आनी त्या उतरा पोरमणें आमी चलता,
मोरये भाशेन आमी आतां त्या जेजूक आमच्या काळजान चोवन दिता ना तर फकत नातालांच्या दिसा 25 तारखेर आमी नेवऱ्यो कोत्तेले खाण कोत्तेले बरें जेवण कोत्तेले क्रिसमस ट्री कोत्तेले सेंटा क्लॉज येतलो भुरग्यांक खाण बीण दितलो आनी वर्साच्या वर्सांनी आमी आमचें जातलें पूण ह्या नातालांच्या दिसा मोरये भाशेन आमी म्हणया ही आसा हांव सरेस्पराची चाकोन जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आयज एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.